गॅरंटी एक्टाचो मातसो वाचात, तुम्ही वाचात, तुमकां लक्षात येतलो की काही जाग्यार तुमकां हो उपयोग पडूंक शकता. लोकांक एक पब्लीक सर्वीस दिली ना जाल्यार ताजेर एक्शन जावंक शकता. हांव अशें म्हणना की सगळ्यो गजाली परफेक्ट आसता. एखादो तलाठी बरो आसत जाल्यार रुपेशान जें सांगलें 6 म्हयने आदी थंय वचपाची गरज नाशिल्ली, दुसरें कितें प्रूफ घेवन तो काम करूंक शकतालो. पण एखादो तलाठी जर वांकडो आसत जाल्यार ताका सरळ करपाक ह्या कायद्याचो वापर जावंक शकता. इट इज हीज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गेट इट. ती तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटी ना एक्चुअली. पण ताका टायम बाउंड सर्वीस जो आतां विशय आहा ताजो मातसो वापर करपाक शिकात, वाचात हे खातीर कायदो. तो कायदो वापरशात जाल्यार बऱ्योचश्यो गजाली तुमच्यो सोंप्यो जातल्यो. म्युन्सिपाल्टीन अनेक तरेच्यो अडचणी येतल्यो, पण हळूहळू करून ह्यो अडचणी सरमावंट करपा खातीर वेगवेगळ्या इन्स्ट्रुमेंटाचो वापर करचो पडटलो. ती वेगवेगळी इन्स्ट्रुमेंटान भितर प्रोएक्टिव्ह एक्टिव्ह कावन्सिलर हो सुद्धा विशय आसा. सगळ्योच गजाली सरकाराच्या सपोर्टान जातल्यो अशें न्हय. थोड्यो गजाली सरकाराच्या सपोर्टान जातल्यो, थोड्यो गजाली तुमच्या कर्तृत्वान आनी तुमच्या एकूण जे पळय तुमी इम्प्रेशन सोडटा ताजेरूय काही गोष्टी जातात. थोड्यो नोट केल्या हांवें, तातल्यो काही गजाली हांव हें करता, म्हणजे एड्रेस करून घेता. पयशे डेव्हलपमेंटाक दिवं येता, 1 कोटी दिवं येता. प्रॉब्लेम इतलो जाता की ते पयशे योग्य दिशेन वचूंक जाय. जाता कितें 5 वर्सांक 1 कोटी जाले जाल्यार 25 जाण कोण आसा किंवा 20 जाण आहा तांच्यांनी एकत्र येवन हांवें मदले दिसा तुमकां विशय सांगलोलो, तुमी एखादे प्रोजेक्ट घेवंक शकता काय म्हणून. 2-3 जाणांच्या झेडपीच्या हातून, फुडल्या हांगा दुसऱ्या हातून घ्या. बारीक बारीक प्रोजेक्टाचेर ते पयशे बरबाद जातात बऱ्याचदा. रस्ते सुद्दां म्युन्सिपाल्टी करता पळय ते ठिकाणान रस्ते एका पावसान चल्ले, थंय कारण ते हॉट मिक्स नासता. ते हॉट मिक्स आसत जाल्यार रस्तो चलूंक शकता. आतां हॉट मिक्स म्युन्सिपाल्टी करूंक शकची ना, ती पंचायतीकूच हाका तुमच्या PWDकूच सांगचें पडटलें. आनी तुमी तो पळय तो हाजो ग्रावटाचो आनी तें डांबर झारेन घालून करता पळय तो रस्तो टिकना. तुमकां समाधान 3 वर्सां आपणें कश्ट केले, 25 लाखाचो किंवा 10 लाखाचो किंवा 15 लाखाचो रस्तो गेलो आनी फुडल्या पावसाक तो व्हांवून गेलो. आनी म्हणून पयशांची बरबादी हो एक विशय आसा. कामां खंयची घेवप, खंयची कामां सारकी हें करप हाजो एक विचार करचो पडटलो. आयज एक सादारण हांवें म्हजो अदमास सांगला. हांव अशें म्हणना की आमी सगळे कडेन परफेक्ट आसतले, तुमी सगळे कडेन परफेक्ट आसतले अशें ना. पण काही गोश्टी जर स्वताचो बिहेवियर आनी स्वताचें डायरेक्शन सारकें दवरलें जाल्यार म्हाका दिसता बरेचशे प्रश्न कमी तरी जाता. सुटना आसत एका तरेन. पर्टिक्युलरली लोकांची अपेक्षा पयशे दिवचे बी आसता, ही अपेक्षा कितल्या प्रमाणाचेर आपणें सॅटिस्फाय करपाची हे आपल्याक सोर्स कितें आसा हाचेर ठरोवचें पडटलें. फाल्यां तुमचे 10,000चे 20,000 केले आनी 20,000चे 30,000 केले म्हणून तुमचो खर्च कमी जातलो असो न्हय, खर्च तितलोच वाडटलो. आनी 2-4 वर्सांनी परत तो डिमांड येतलो. तो डिमांड इंडिपेंडंटली खर्च कितें आसा हाच्या शिवाय सॅटिस्फाय करूंक जाय हाच्या बद्दल म्हाका शंका ना. गोंयांत इनफॅक्ट इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हांक सारकें मानधन मेळचें हाचो प्रयत्न करणारो हांवूच एकटोच आहा. अजून पर्यंत आनी कोणेच करूंक ना. आनी खूब जाणांक अशें दिसता की ताणें फुकट काम करचें. खूब जाणांच्या लक्षानूय येना की ताका स्वताचें पोट भरचें पडटा. आनी पॉलिटिक्स हॅज बिकम फूल टायम वर्क ऑलमोस्ट. जो पॉलिटिशियन आसता पळय एक्टीव तो 24 वरां काम केल्यार कमी जातली अशी परिस्थिती आहा सद्या. अनेक गोष्टी खातीर अनेक गजाली लागता आनी इग्नोरन्स इन द सोसायटी इज सो लार्ज that people don't understand why they expect. रुपेशा कडेन किंवा तुजे कडेन किंवा कोणा कडेन कित्याक येता ते तांकां ते कशें करप हें चड खबर ना. प्रोसिजर हो खबर ना. म्हणून प्रोसिजरान कमी करप हो एक ह्या गजालींचेर उपाय आसता. सरकार ताजेर करीत आसा. पण दुसरो जो उपाय आसा तो पब्लीक सर्वीस गॅरंटी एक्ट हो जो 1 एप्रिलच्यान लागू जातलो तो दुसरो उपाय आसा. पण ताज्या पयलीं आपणें तो एक्ट वाचचो पडटलो. त्या एक्टाचो आपल्याक कसो बेनिफीट जातलो तें समजून घेवचें पडटलें. तरूच ताजो फायदो जातलो. तुमी सांगलेल्या गजालीच्या आदाराचेर 2-3 प्रोसिजर्स हें करप, इजी करप हाजेर म्हजो एक हें आसतलें. सादारण म्हाका दिसता जून पर्यंत
ते आमी करपाक यशस्वी जातले. म्हणजे तुमकां जो पळय आतां लेंदी प्रोसेस घुंवता सगळें डेव्हलपमेंट तें घुंवप कमी जातलें इतलेंच सांगता. देव बरें करूं.